नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. मायनिंगाचो विषय हाताळूंक केंद्राचो 5 ज्येष्ठ मंत्र्यांचो गटामुखार 7 तारखेर मुख्यमंत्री व्हरतलो गोंयची केस. ऑक्टोबर मेरेन मायनिंगाची दिशा थारतली, ते उपरांत उपाय. समाज कल्याण स्किमीचेर सरकारान 5 वर्सांत बुडयले 200 वयर कोटी. लावार्थ्यांनी तिजोरी लुटली. सीएजी रिपोर्टात परिकार सरकाराची चॅरिटी एक्सपोज. ड्रग्स माफिया स्कुला कॉलेजां मेरेन पावल्या जाल्यार मॅनेजमेंट संवेदनशील जाय. सरकाराक स्कुलाचो प्रतिसाद जाय तसो ना. पिसोलेचे केटामायन फॅक्टरीवाल्यांक साल्वार कोण करता? सरकार पक्षाक प्रस्न. कसिनो मांडवींतल्यान आनीक 5 वर्सां तरी हालचे नात. कसिनो आनी रोजगार धोरण ह्याच म्हयन्यांत मुख्यमंत्री उलयलो. सरकारी जॉबांक 2 वर्सां अणभव सक्ती. शेतां पर्यावरण संवेदन सुवातीचेर कब्जो करपी स्क्रॅपयार्डां भरावा सारकेल्या गजालींचेर आतां थेट एक्शन. लँड रेव्हेन्यू कोडात दुरुस्ती. सुवात आशिल्ली तशी करूंकय खर्च वसुली. आनी कर्नाटकाचो योगेश कुमार थारलो ऑल इंडिया ओपन स्नूकर सर्तीचो वस्ताद. पेजात कमबॅक करीत योगेशान श्रीकृष्णाक हरयलो. मायनिंगाचेर मोदी सरकारान 5 ज्येष्ठ मंत्र्यांचो गट नेमला. मुख्यमंत्री परिकार येता ते 7 तारखेर ह्या गटामुखार गोंयची केस व्हरतलो. मायनिंग बेगीन सुरू जावंक MMDR तशेंच एबॉलिशन ऑफ कन्सेशन कायद्यांत ताकतिकेन दुरुस्ती करची म्हूण विधानसभेन खासगी थाराव एकमतान पास केलो. मुख्यमंत्री म्हणटा सप्टेंबर-ऑक्टोबर मेरेन मायनिंगाची दिशा थारतली. उपाय चालीक लावंक आनीक वेळ लागू येता. I know if Honorable CM decides to take it up, he will take it up on his personal note. I request him, because if we are with him, and I hope the mining industry, with only the intervention of Honorable CM, can start in Goa. Nobody's intervention will start. So with the required amendment in the MMDR Act 1557, Speaker sir. Mining has been going on for a number of years. If these smart people who tend to say that mining has spoiled the whole ecology and this and that, why don't they start an alternate type of industry? These are the people who only come and talk, speak to the newspapers, and try to blackmail also. The mining has to start. People who are not living in the mining areas talk big things. They can say, stop this and stop that. तेका काय खबर ना. ते वचोन थंय त्या वाटेन खंय तरी पासपोर्ट काडटात आनी थंय मरोंक वयतात. असली कामां करून आमकां वचपाचें ना. आमकां आमच्या पांयार उबें रावंक जाय. तेन्ना हें मायनींग जाता तितलें बेगीन सुरू जावंक जाय इतकेंच सांगता. कोणाक जर परदेशाक वचोंक जाय जाल्यार बरें कामां करून बऱ्या हुद्द्याचेर वयचे, इतकेच आमची अपेक्षा. Mining industry existed before even MMRD Act came into existence. हांव पळयतालो MMRD Act came into existence in 1957. Mining concessions were regulated under Portuguese decree 1906. Just imagine. First time MMRD Act was amended in 2015. इतल्या वर्सांनी 2015 हो एक्ट अमेंड केलो. आणि ह्या एक्टाक अमेंड करता आसतना तांणी म्हटलें की एनी लीज ग्रांटेड बिफोर दीस एक्ट केम इन टू प्रॅक्टीस शाल बी वॅलिड फॉर 50 years. म्हणजे ऑल ओव्हर इंडिया जितली लिजीस हो एक्ट अमेंड जावचे पयलीं आसात तांकां 50 वर्सां मेळटात. आणि फक्त गोंयचे लिजीसांक 50 वर्सां कित्याक मेळना जाल्यार एबॉलिशन एक्टा भितर क्लॉज घाला. इट कम्स इन टू इफेक्ट फ्रॉम 2012-1961. म्हणजे पास जरी केला, concessions were converted into leases in 1987.
The clause which has been, or proviso which has been said, that it comes into effect from 1961. मग त्या पळयलें जाल्यार 50 वर्सां 2011 50 वर्सां काबार जाता. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता स्पीकर सर, कशा पद्दतीन करपाचें, कितें करपाचें, दीस गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दे हॅव देअर ओन सिस्टीम. पूण एक गजाल खरी आसा की जो कायदो आख्ख्या हिंदुस्थानाक लागू जाता, गोंयकारांनी कांय पाप करूं ना. पण म्हाका इतलेशेच सांगूशें दिसता की लेट अस नॉट डीग वॉट हॅज हॅपन्ड इन द पास्ट. तेचेर कारवाई चालूच आहा, ते आतां उलोवया नाका. हेचेर तोडको होच काडया की मायनिंग कशें स्टार्ट जातलें. खूब उशीर जाल्लो आसा. हेजे पयलीं हेजे डिसिजन जावं हेजे पयलीं, कित्याक फाटली वचपा नाका तरी देखून म्हणटा हांव की 7 फेब्रुवारी ते आयज 3 ऑगस्ट म्हळ्यार 7 म्हयनो चालू आसा. इतलो कळाव लागपा नाका आसलो. येन्ना खंय तरी लास्ट टप्प्यार वचपा जाय आसलें, जेन्ना जें कितें आमी डिसिजन घेतलें, प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळें आनी आयज खंय तरी मायनींग फुडल्या म्हयन्यात चालू जाता, अशें जावूं जाय आशिल्लें. लिगल पद्दतीन मायन चालू जावंक जाय, कारण लोकांचें पोट ताजेर अवलंबून आहा. आनी तें नाशिल्लें जर तूं, म्हजी इच्छा नाशिल्ली जाल्यार 2012ची बॅन जातकूच सुप्रीम कोर्टान थारायतकूच, कारण आमचें बॅन आशिल्लो तो हांव काडूंक शकतालो, सुप्रीम कोर्टाचो बॅन हांव काडूंक शकनासलो. तो 2015 पर्यंत 3 वर्सां, 7 म्हयने तूं उशीर जालो म्हणटा, 3 वर्सां सोंसले आमी त्या वेळार. एकदां वचून मेळून आयलो, प्रायम मिनिस्टराक इमिजिएटली मेळूंक जाय अशें ना, मेळटलो. पण त्या पेक्षा म्हत्वाच्या प्रायम मिनिस्टरान एक ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स केल्ल्या, जांचे कडेन हो विशय 7 तारखेक हांवें अपॉयंटमेंट घेतल्या आफ्टर द हावस. तांचे कडेन हांव हो विशय तांचे फुडें प्रेजेंट करतलो. गोंयचें कन्सेशन हें कशें वेगळें आशिल्लें हाजी एक्सप्लेनेशन तांकां दितलो. आनी त्यामुळे केंद्र सरकाराक हातूंत हस्तक्षेप करचो पडटलो, पण तातूंत भितर गोंय वेगळें कशें आहा हें लक्षांत हाडून दिवचें पडटलें. पण हें लक्षांत हाडून दिता आसतना म्हजी इच्छा आशिल्ली की ह्या हावजान सगळ्यांनी हाका समर्थन दिवचें, सगळ्यांनी हाका बॅकअप दिवचें. कारण शेवटी गोंयकाराक गोंयानूच पोट भरचें पडटा. की सप्टेंबर ऑक्टोबर जाय पर्यंत ह्या संदर्भान एक दिशा मेळटली. तोडगो मेळपाक आनीक थोडे दीस लागत, पण दिशा मेळटली इतली गॅरंटी दिता. हो प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसा, हो युनिवर्सली सगळ्यांनी पास करचो. ताका मान्य आहा तेच्यानी हय म्हणचें, ताका मान्य ना तेच्यानी ना म्हणचें. हय म्हणणाऱ्यांनी हय म्हटलें. नो 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 इट इज तुमकां म्हणूं ना जालें. हो प्रस्ताव युनिवर्सली पास जालो. समाज कल्याण स्किमीचेर गोंय सरकारान 2012 सावन 17 मेरेन 200 वयर कोटी बुडयले. सरकाराची अर्ज तपासपाची यंत्रणा फेल. सरकारी तिजोरेक कोट्यांची टोपी. ह्या स्किमीचे 7% लावार्थ्यांनी सरकाराक दिसा उजवाडे लुटलो. ज्येष्ठ नागरिकांनी एकूच येवजण एका परस चड नांवांनी घेवन बीजेपी सरकाराक लाखांनी रुपयांची टोपी घातली. शुक्रारा विधानसभेत मांडिल्ल्या सीएजी रिपोर्टात परिकार सरकाराची चॅरिटी एक्सपोज. बीजेपी सरकाराचो 2012 ते 2017 मेरेन कारभाराचो नियाळ घेवपी हो सीएजी रिपोर्ट. सरकार स्किमीचेर घालता ते पयशे नेमके खंय वतात ते तपासात म्हण जाणकार इतलो ते बोवाळ मारतालो ती गजाल आतां सीएजी रिपोर्टात एक्सपोज. 22 ते 25% लाभार्थी दुबावीत म्हूण सरकाराचो ह्या स्किमीचो रिव्ह्यू सांगता थंय आसा. आतां सीएजी रिपोर्टात सरकाराचो स्किमींचो एकंदर कारभारूच एक्सपोज जाला. लाभार्थी खरेच पात्र आनी गरजू काय फेक ते सारखे तपासपाची यंत्रणा नासतना सरकार स्किमीत वाटीत सुटला. ही गजाल आतां एक्सपोज जाल्या. 5 वर्सांत सरकारी तिजोरेक स्किमींचेरूय सुमार 225 कोटींची टोपी. 2012 सरकारान हाडिल्ल्या समाज कल्याण स्किमींनी लोकांनी सरकाराक कसो लुटलो आनी सरकारान लुटूंक दिलो ते सीएजीन एक्सपोज केला. कॅग रिपोर्टात हे फावट समाज कल्याण आनी बायला भुरग्या कल्याण स्किमींचो पंचनामो केला. DSS सिंगल वुमन आनी डिफरंटली एबल्ड लोकां खातीर स्किमीत पयशे बुडले. तिनूय स्किमींचे 9,712 लाभार्थींचो वर्सुकी येणावळ 24,000 वयर. 2012 ते 2017 मेरेन तांकां स्किमी वांटून काडिल्ले 40.34 कोटी. 5,227 जाणांनी ज्येष्ठ नागरीक जावचे आदींच स्किमींचे पयशे घेवन खाले. तांचेर 60 वर्सां जाय मेरेन सरकारान बेठेच एकूण 36 कोटी रुपया उदकात घाले. 18 ज्येष्ठ नागरिकांनी एकूण येवजण एका परस मायज फावटी घेवन 42 लाख पचयले.
एकूण स्कीम एका परस चड फावटी घेऊन डिफरंटली एबल्ड लोकांनी 16 लाख उखलले. घरात DSS स्कीम चालू असताना गृह आधार स्कीम घेवपी कोट्यांनी लुटले. सगळ्या येवजण्यांचेर धरून फाटल्या 5 वर्सात 200 कोटी मेरेन लूट. अर्ज सारखे तपासचे आणि लाभार्थींनी वर्साक एकदा बायोमेट्रिक टेस्ट करची म्हणून CAGची सुचोवणी. बाकीच्या कांय खात्यांनी नाका तसो खर्च केला. होय खर्च कोट्यांच्या घरात पावला. PWDन पोन्न्यात GSR प्रमाण एस्टिमेट केल्ल्यान पायपां घेतना 2.34 मायज फारीक केले. टेंडर घेवंक उशीर केल्ल्यान 2 रस्त्यांक कामाक 2.63 कोटी चड मोडचे पडले. टूल रूम उबारतना निर्णय सारको घेवंक नाशिल्ल्यान 4.55 कोटींची गुंतवणूक 6 वर्सां पडून उरली. वाणिज्य कर खात्यान 306 डिलरांक सारको टॅक्स लावंक नाशिल्ल्यान 11.38 कोटी बुडयले. IDCच्या भांगरा महोत्सवी वर्सा स्टफाक भांगराची नाणी दिवंक 19.84 लाख कट दिले. कंत्राटदारांकडल्यान कामगार कल्याण सेस घेतलो ना, ताचेर 75.56 लाख बुडयले. रिणांचे वजे वाडले. विकास दर 12.24% वेल्यान 8% पावलो. 2012-13 वर्साचे रिणांचे वजे 2016-17 वर्सा 16,824 पावले. GDPत मुळाव्या वाठारांचो वांटो सगळ्यात कमी 9% पावलो. द्वितीय वाठारांचो 50%, तृतीय वाठारांचो वांटो 32%. 5 वर्सां बनावट लाभार्थींनी सरकाराची तिजोरी लुटल्या उपरांत आता आर्थीक संकटात स्किमींच्या लाभार्थींचो नियाळ घेवपाची बुद्ध सरकाराक जाल्या. मात 200 वयर कोटी बुडले ते बुडले. तांचेर फौजदारी कारवाय करपाची वेवस्था सध्या तरी ना. लुटणारे लुटून मेकळे. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी तुकाराम मराठे. ड्रग्स माफिया स्कुला कॉलेजा मेरेन पावल्या आसत जाल्यार स्कूल मॅनेजमेंट संवेदनशील जाय. हाचेर मोजकी स्कुलां सोडल्यार बाकीच्या स्कुला कॉलेजांचो सरकाराक प्रतिसाद ना म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. पिसुल्ल्या फॅक्टरीत मेळिल्ले 100 किलो केटमायन स्टॉकाचेर लुइजिनानी राण्यान इशू काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा म्हायती प्रमाण ड्रग्स थंय स्टॉक केल्ले, उत्पादन न्ही. ते इंटरस्टेट आनी इंटरनॅशनल रॅकेट. गोंय सरकाराचे अधिकार कक्षेत खंय येना. Government has to be serious. You remember, I wrote you a letter. You wrote me also a confidential letter. I took a lot of pains to investigate which are the areas, especially because my constituency is a hub of education. A lot of children started taking drugs in their campuses. So I gave you the drug trail. They paint that marijuana leaf, and every child, we don't know because we are not aware it. But I took pains to take photographs of those places so that the trail of drugs, and I informed you very confidentially. And I'm very happy also that after I wrote a letter to you, the principals of the colleges and informed me that your police were there. But what is happening today, that trail of drugs has stopped. But wherever we are constructing Eastern Bypass Road, which is solitary, wherever there are these canals, children are going with a motorcycle there and taking the drugs. There are two types of drug this. Police wrote to every school, for example, तो हांगता. अर्द्या वयर शाळांनी रिस्पॉन्सूच दिवंक ना. आनी खंयचीच शाळा आमकां इंडिकेशन दिना, 1-2 सोडल्यार, की हांगा ड्रग्साचें हें आसा म्हणून. आय एम नॉट सेयिंग दॅट देर वील बी झिरो. नथींग इज झिरो. But he spoke as if everyone goes and takes drug. I think we should stop this generalization. The various types of drugs manufactured in state for national and international market. Uttara ki there is no record of any narcotic drugs being manufactured in the state of Goa. Investigation is being carried out by DRI, who are the authorized agency in such matter. For example, आमकां जर तूं फाल्यां ड्रग आहा ते हांगा मॅन्युफॅक्चर जाल्ले काय खबर ना आमकां, पण म्हज्या म्हायती प्रमाणे ते हांगा फक्त स्टोर जाल्ले. वॉट एवर इट इज, DRI knows better about it because it has a link with Panvel, it has a link with some other place. According to whom? reports, 100 kilos of ketamine was found. Can he give me any document on that other than the newspaper report? अरे हांव कितें सांगता मातसो बस मातसो. I will answer. एक मिनिट. I have told, एक मिनिट. Honorable मान्य सभासद बसून घ्या. He is very senior member. I told very clearly that there is a report, newspaper report, and case which is going on by DRI, Director of Revenue Intelligence, where they have got hold of ketamine from 2-3 locations
across India. It is an international racket. So far, officially, we have not received any information, though we have asked. आम्ही What केसीचे is the गांभीर्य state लक्षात government घेऊन doing, Mr. Speaker, sir? I have written, it is It's international caught racket. in State my government also constituency, संबंध that's why नाही I'm भितर. asking this question. I have already told very clearly it is a central government agency's inquiry. I cannot interfere in a central agency where there is a Mr. Speaker, multi-state sir, and this gentleman is international. a party functionary. He may be yours And party therefore, functionary please also. I inquire. don't know. I am not aware of any such incident. We have asked information and we will take action after we receive information. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.